सारको वयर मारलो आहा, ती गेट चडटा तेन्ना वयर वयर वयता, ती गेट पडटा तेन्ना दिसती पडटालो बोर्ड. सो हांवें तांकां सांगलें हांव नोटीस मातशें भायल्या मार म्हणटा तो, कित्याक तो गेट पडलो जाल्यार लोकांक दिसती पडटलो. सो हांवें तो वाचिल्लो आनी मातशें पॅनीक दिसता जालें, कित्याक आयज रातीको 11 गेट बंद आनी फाल्यां सकाळीं 6 ओपन. सो आख्खी ही प्रॉपर्टी जी आख्खी विलेज आहा, जे फाब्रीक, वेलसांव दांडो, मोणे वो वेलसांव बीच, ती आख्खी लँडलॉक जाता आनी ऑप्शन ना खुंयच्यान वचपाक. कितें एमर्जन्सी जालें, कोणाकू हार्टा येयलें वो कितें जालें, कोणाक हॉस्पिटलान वचपा जाय जाल्यार हिंगा आनी ऑप्शन ना. बट ह्या ऑप्शना वयल्याकू आयज हांव सरा फुड्यान गेलो. सर म्हणलें हे भाशेन जाल्यार कितको जातलें. आनी आमचो नुस्त्या धंदो आहा, सगळे हिंगा लोक चडसो 80% लोक हेज आहा, नुस्त्याकार आहा. सो नुस्त्या हे सायडी सकाळीं एक वयता, मार्केटा वयता. सकाळीं 6 ओपन जालें जाल्यार नुस्त्या मार्केटा 4-5 वयता. सो कितकोन जातलें. मागीर सरान आतां सोल्युशन काडलें आनी तेजे वयल्याकू आयज हे प्रेसा वयल्याकू म्हाका दुसरेंय सांगपा जाय. आतां आमकां हे दीस इज टेम्पररी सोल्युशन वीच दे हॅव गिवन अस. आनी सरा हांव थँक्यू म्हणटा फॉर आयज ती 11 बंद जातली आनी फाल्यां 6 हें दिलें तेणें उलोवन आमकां हें केलां, सोल्युशन दिलें तेणें. बट एज अ परमनंट सोल्युशन कितें आमकां ऑप्शनल रस्तो हुंया वचपाक. दीस इज द मेजर पॉयंट वीच नो बडी हॅव टेकन इट. आजून पासून MLA कडेन एक रिप्रेजेंटेशन पावलो ना. हिंगा सगळे येताय बाबा, हिंग बोवाड मारताय, डबल ट्रॅकिंग हे बोवाड मारताय, खुशी सोदताय. हांव हिंगा आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगो सोदता, मुगे एक उतर बारीकशें आयकाय. जितलो लोक जितले जाण ते डबल ट्रॅकिंग बोवाड मारपा येनाय ते आमचे पासत येनाय, ते फकत इलेक्शनां बसपा पासत येताय. ते पॉलिटिकल स्टँड करतले वयतले. आमी एज अ विलेजर आमी सगळे एकमेकाक झगडताय, आमी सगळे एकू आसूंक जाय. आमकां एक आसून आमकां कितें बेनिफीट आहा ते पयलीं चोवपा जाय. एक सोल्युशन ना आमकां. गेट पडली काय ना, हिंग सकाळीं भुरगीं वयताय, भुरग्यांक हिंगा हाफ एन रावपा पडटा, 1 वर रावपा पडटा. केन्ना गाडी हिंग थांबता, तो गुडूस आसा तो थांबता हिंगा. सो लोकांक 45 मिनट्स देखून काडपा पडलो आहाय, एक पाटी 1.5 वर देखून पडलो आहा. आनी गेट ओपन गेटार घालताय ते अर्दे वर पयलीं घालताय वो 20 मिनट्स पयलीं घालताय. लायन पडटा कितें संडे आनी हिंग चोवपाकू नाका ट्रॅफीक. वयल्या हो रस्तो तितलोय रून ना, हो रस्तो सारको हे आहा, उशीर आहा. दुसरें म्हणटा एक जरी तर कोणू बरो ना वो कोणाकूय हॉस्पिटला व्हरपाचें सोल्युशनूच ना. सो लोकांनी हिंग मरपाचें. एक मनीस पासून येन हिंगा बाबा आमकां ऑप्शन वयच्या दिया, एक ऑप्शन एक रस्तो आसा जो वो थिंगा हिंगा आमगेल्या बेल्ल्या आनी थिंग मातांनी सालताना ब्रीज आहा, थिंग एक ऑप्शन आसलोलें एक अंडरपास करपाक. हुंयच्यान ऑप्शन ना. हो रस्तो हितींग कनेक्ट जायत जाल्यार थिंग वेलसांव ग्रावंड आहा, थिंगाय तो कनेक्ट जायत जाल्यार एक ऑप्शन आसलोलें. बट कितें उलोवपाकू भिरांत दिसता, कित्याक उलयलें जाल्यार नेगेटीव आमचें येता. कित्याक हे डबल ट्रॅकिंगाक म्हाका जाल्यार उलोवपाकू भिरांत दिसता. कित्याक सगळे म्हणटा कितें डबल ट्रॅकिंगाक हो पयशे हो खाता तो खाता पयशे बेश्टे मेळटा डबल ट्रॅकिंगाचे. आयज हुंय ते मनीस बोवाड मारता ते कितू जाण ते झगडले डबल ट्रॅकिंगाक लागून. तितूंत थोडे मायनस जायत गेले, कितें ते बोवाड मारता तितूंत थोडे भाकरूय आहलोले, तितूंत वच जाण भाकरा मेळ्ळा, ते कुशीन रावले. आयज कोण होणा पडले, आमचो लोक होणा पडलो. कोणूच तांकां दिसता चॅलेंज करपा जाय न्हू, ओपन चॅलेंज करता. हांव व्हिडियो आख्खे वायरल करता कित्याचेर मिडियाचेर आनी रोपणी दिता तांकां. आनी केन्ना हिंगा आनी इलेक्शन हे पॉलिटिक्स करपा येनाका आनी लोकांक केस्तांव घालपा येनाकाय म्हूण. What is your suggestion now? My suggestion, we want a permanent solution for this. All the villages are gathered Underpass, railway overbridge अशें. We have no problem unless and until they give us permanent solution. So आतां आमी म्हणलें थिंग आमकां ओवरब्रीज दिया, थिंग लोकां तांकां बरें दिसपाना, ती केस्तांव करपा येतली. सो वी वॉन्ट अ सोल्युशन. वी वॉन्ट पंचायत टू सेटल with everybody. We can sit down and talk with the villages and we have an option for this. तुम्ही MLA कडसून रिप्रेझेंटेशन दितले. आमी एज अ विलेजर्स रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. बट फर्स्ट वी हॅव टू गिव द रिप्रेझेंटेशन टू द पंचायत हॅव टू गिव द रिप्रेझेंटेशन टू MLA and MLA हॅव टू पुट टू RBNL. बरें काम केल्यार पॉलिटिक्स जाता हिंगा गांवांत. सगळे आतां बाबा कित म्हूण सांगचें. आतां ह्या लोकांक चिंतूंक जाय. सगळे आतां फकत इलेक्शनां बसपा आनी कांय ना, फकत इलेक्शनां बसपा ही स्ट्रॅटेजी. वचपा कितू उगोत वता 1 वर मायज तें भुरगें गेट पडल्यार वता कितू त्रास. एक बस हिंगे बंद नाल्यार बसून एक कोण मनीस मेल्लो तो बाट घेवन वयता. ते गेट्यू काडून काड म्हळ्यार पासून ते म्हण तेका स्टेशन मास्टराक फोन मारता, एक फोन मारता, तो बाट मनीस मेलो जाल्यार कितें करपाचें लोकांनी. पंचायत म्हणटा आमणाको सोल्युशन ना, कोण तो म्हणटा आमणाको सोल्युशन ना, कोणाक लोकांक मरपाचें. आनी हेश पार्ट आहा तो अकबर आहाय, म्हाका कित्याक पडना तूं कित्याक पड म्हणटाय. तेशे आहाय ते सुसेगाद म्हणटाय मार सग तेंचे बसून. हे लोकांनी कितें करपाचें.
एक परमनंट सोल्युशन जावं. परमिशन सोल्युशन जाय न्हू. आमगे भुरग्यांक इस्कुला वचपा कामां वचपा आनी कितें करपा वचपा मेळना. वरां उत्ताय हिंगा गेट पोंड. म्हणटरी जशें तेणें सांगलां तें सारकें आहा. आमकां हिंग परमनंट सोल्युशन जाय. कितेंय जाल्यार परमनंट करपा जाय. आयदर फ्लायओवर नाजाल्यार खंयच्यानय बायपास रोड करपा जावो. कित्याक आनी सोल्युशन कांय ना हिंगा. हिने वचपा आनी खंयच्यान वचपा रस्तो ना. आमी येयन हिंगा उत्ताय वरां इस्कुला लेट पावताय भुरगे तेंकां रिमार्क पडटा. म्हणटरी हेजें कितेंय जाल्यार परमनंट सोल्युशन काडपा जाय. आज मुज बगलेक आमचो यूथ बाब एलिस्टन सकाळीं येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की हिंगा रेल्वे गेटी कडेन एक बोर्ड मारला आनी हो बोर्ड की 30th इकराराचेर ही गेट बंद जातली. तेंचें कितें रिपेरींग काम चलता. ही सावथ वेस्टर्न रेल्वे काम आनी ती सकाळीं 1 तारखेर 6 वरांचेर स्टार्ट ओपन जातली. सो हेजेर आमी चिंतपा पडलें की एमर्जन्सी आतां येवादान लोक रावता दांड्या वयलो मोडे फाब्रिकांत. आज तरी एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार हो लोक येवादान कितकोन क्रॉस जातलो. सो एज अ सोशल वर्कर म्हाकाय दिसलें तर हांवें कितें तरी करपा जाय हे लोकां पासत. सो हांव सकाळीं MLA वचोन मेळ्ळो. MLA म्हणपा लागलो तूं तेंकोड उलयला ते तेंचे रेल्वे ऑफिसरां कडेन म्हणना. तो म्हणपा लागलो तुका हँडल करून जाता जाल्यार चोय ना जाल्यार हांव पण येता. पूण हांव ताबडतोब हिंग गेलो एलिस्टनाक गेलो हिंग गेलो. तेंकडच्यान हांवें रेल्वे गेलो सिनियर सेक्शन इंजिनियरागे नंबर घेयलो आनी मिराज गफार आनी तेका उलयलो आनी ताका एक्सप्लेन केलें की बाबा हिंगा तरी तुमी हे भाशेन बंद दवरले सो लोकांक एमर्जन्सी प्रॉब्लेम जातले कित्याक ते सायडी हॉस्पिटल आहा. लोकांगे वचोन येवपा रोड वो आनी आमचे रामपूण नुस्तें मारपी भाव आहाय ते केन्ना आयस साठाय आनी कितें नुस्तें वताय. सो डिफिकल्टी ताका सगळें एक्सप्लेन करतरी न्हू तो बरो अंडरस्टँड जालो. तो म्हणलो वेरी गूड तुवें आपलें एक्सप्लेन केलें. हांव पण म्हणपा लागलो सांजे हिंगा 12 वरांचेर येतलो आनी होल नायट हांव पण रावता आनी लोकांक आपण गेट बंद एमर्जन्सीक आपण थिंगा प्लायवूड घाता आनी कशे तरी एमर्जन्सी गाडी सुटलो. सो आय वॉज सो हॅपी. तेगे म्हाका उतर मेळ्ळें आनी हांवें MLA ताबडतोब फोन केलो की सांगिल्लें तूं येयनाका सो आय कॅन मॅनेज आय कॅन हँडल. सो हांव बाब एलिस्टनाक काळजांतान देव बरें कर म्हणटा की असले इश्यूज न्हू तो आपल्या गांवचे कितेंय एमर्जन्सी कितें आहा जाल्यार मुगले येता आनी तो मुगे कार्य एज अ सिनियर सिटीजन आनी कितें नॉलेज आहा ल्हान मनीस सो असल्यांक आदार दिवपा मुगे कार्य.